पंचायत वेंचणुकेक उण्यात उणे 2 दीस उरल्यात देखून उमेदवारांनी आपल्या प्रचाराक नेट धरला। कमी दीस आशिल्ल्यान दारादारांनी वचून लोकांचो कौल घेवपाचो यत्न उमेदवार करताना दिश्टी पडटात। ऑगस्टाच्या 10वेर वेंचणूक जातली जाल्यार 12वेर निकाल येतलो। कळंगुटे खोब्रावाडा वॉर्ड नंबर 10ची उमेदवार सोनिया दाबोळकरान आयज आपलो प्रचाराचो निमणो पावणो सोंपयलो। कळंगुटचो आमदार मायकल लोबोचे टुगेदर फॉर कलंगूट ह्या पॅनला खाला ती उबी रावल्या। कळंगूटचो झेडपी दत्तप्रसाद दाबोळकराची ती घरकान्न। आदलो सरपंच शॉन मार्टिसान तिका आपलो तेंको दिला। पळयात। हे म्हजें फर्स्ट इलेक्शन जावन आसा। हांवें खुबशे इलेक्शनांनी एक्टिवली पार्टिसिपेट केला। फॉर्म भरपाक नॉमिनेशन प्रोसेसान तर म्हाका ऑलमोस्ट गोंयभर लोकांचे कॉल्स येता हाव टू गो अबाउट नॉमिनेशन फॉर्म्स एंड ऑल। पण फर्स्ट टायम हांवें म्हजे स्वताचे फॉर्म भरला। स्वता हांव फर्स्ट टायम इलेक्शनाक रावला। हो एक्सपिरियन्स वेगळोच आसा। खूप वर्सां जालीं आमी ग्राउंड लेवलार काम करत आसा। आय एम अ एडवोकेट बाय प्रोफेशन, सो लिगल प्रोसिजर लॉज हाची खूप नॉलेज आसा। प्लस आय हॅव वर्क in the office of Minister Michael Lobo, ex-minister, and who was ex-deputy speaker and current MLA of Kalangut. Michael Loboच्या ऑफिसान हांवें 7 वर्सां काम केल्लें आसा। सो खंय तरी लोकां मदीं काम करपाचें प्रोसिजर गव्हर्मेंट स्कीम्स आसूं हाजी खूप नॉलेज आसा। आनी म्हाका दिसता आज म्हाका ही कंटेस्ट करपाची संदी मेळ्ळा तेन्ना म्हाका दिसता खंय तरी हे सगळे अनुभव नॉलेजीचो यूज जावन लोकांक ताचो लाभ जाता। Last 5 years, our team together have worked for the village, and this 5 years, due to political reservation, I couldn't contest. But my love for Kalangut, my love for the village, and my team, which is there, I have full confidence that even if I'm not there, I can still work with a panel that is going to be, which the people of Kalangut is going to elect. So that commitment to work for the village is going to be there. It is never going to stop. And with, of course, with the support of our MLA, because see, earlier also we said when you have MLA and Panchayat, it is progress. It is development. It is a vision. Look for it. No conflict between Panchayat and MLA. Like in the past 5 years, it has never happened. But maybe some years down the line, there was always this confrontation. So we appeal to the people again to vote for a stable Panchayat, vote for a good relationship between the MLA, government and Panchayat. Only then you will see development. डिलिमिटेशन आणि कितलेशेच वॉर्ड तेंच्यांनी बदललेले आहा, पण लोकांचे जो रिस्पॉन्स आमी पळयतात ते रिस्पॉन्सान अशें कळोन येता की आमचे पॅनल टुगेदर फॉर कलंगूट इज गोइंग टू क्रॉस द अराउंड 10 to 11 सीट्स पासून, म्हणजे 11तले 11 हाडपाचो क्लीन स्वीप म्हणटा तूं। यू क्लेम क्लीन स्वीप। या हो प्रयत्न हा आमी काम केल्ले हा। जी गेली 5 वर्सांक काम केला तेजो फळ आमकां मेळपाचो हा। प्रॉमिसीस जे मॅनिफेस्टोचेर केल्या ते पूर्ण करून दिवपाचें उतर आमी आयज दिता। न्यू फेसीस आयज 8 हा, 8 न्यू फेसीस इन विलेज पंचायत ऑफ कलंगूट। आनी म्हाका दिसता लोकांनी ह्यो मान्य केल्ले आहा, लोकांनी एक्सेप्ट केल्ले आहा की हे न्यू फेसिसान जो हिंकां गायडन्स दिवपी आहा वो आमचो शॉन मार्टिन्स आहा। शॉन मार्टिन्स विल ऑलवेज रिमेन इन द पंचायत टू गायड देम। डेफिनेटली the work what he has done for the last 5 years and the work as a MLA I have done and the other panchayat members whoever have done, तेंचे जे बरेपण हा ते आमचे नये कॅन्डिडेटांक मेळटले आणि फुडली कामां जी आमची इनकम्प्लीट हा ती आमी कंप्लीट करून दितले। जाल्यार मेर्शे वाठारांतलो तरणाटो उमेदवार दयेश वेंगुर्लेकारान दारादारांनी वचोन आयज आपल्या मतदारांची भेट घेतली आणि तांचो कौल पंचायत वेंचणुके खातीर मागलो। हांव सातकायतान वॉर्ड नंबर 3 हेका इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करता। ऑलरेडी हेज्या पयलीं हांवें तुमच्या माध्यमांच्यान कितें सांगपाचें आहा तें लोकां पर्यंत पावलेलेंच आसा। आतां इलेक्शन सारकें लागीं पावलेलें आसा आनी 2 दिसांनी इलेक्शन आसा। सो हांव एकूच लास्ट सगळ्या आमच्या वाड्यावयल्या लोकांक आनी सगळे सिनियर सिटीजन, यूथ, महिला सगळ्यांक हांव सांगपाक सोदता की आतां भरपूर लोक येतले, 5 वर्सांनी एकदां येतले, खूब कितें उलयतले, कितें नाका आसलेली व्यसनां यूज करतले, दितले, पूण त्या नादाक पडचे न्ही। कोणें हांगासर काम केलां आनी हेज्या फुडें कोण काम करतलो तेका तुमचो वोट दिवचो। दयेश वेंगुर्लेकर आज कॉन्टेस्ट करता हो आणि तेणें खुबशे काम आपणी यूथांक लागून फाटल्या 5 वर्सांक स्टार्ट केल्ले आसा। जशें टोर्नामेंट ऑर्गनायज करप, सगळे नाला साफ केले आणि आपले कोविडाच्या वेळार तेणें खूब लोकांक हांगा हेल्प केला आणि तो एक यूथ आनी एनर्जेटीक असो भुरगो आमचो आसा म्हणून आज आमी तेका हे भुरगे आमचे सगळे गांवचे सपोर्ट करून फुडें सरला तेका निवडून दिवपाक। आनी आमची शुभेच्छा आसा तेका तो निवडून येतलो म्हणून आनी तेका सपोर्ट पळोवन आमी तेका ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी फ्युचराक तेणें बरें ह्या वॉर्डाक लागून काम करचें अशें आमचें
आमचे देवा कडेन मागणी आसा इतलेंच. जाल्यार सांताक्रूज वाठारांत एमाबेल गोम्स आणि जेनिफर ऑलिव्हेरा ह्या दोनूय वेगवेगळ्या उमेदवारांनी आपल्या कार्यकर्त्यां बरोबर नेटान प्रचार करीत मतदारांची भेट घेतली. Contesting the ward number 7 Alto Santa Cruz. So how is the campaigning? How door to door is going on? The response is very good. And what the main agenda that you have to develop? Main issues that the people are facing are like the drainage, the water, then the light, then street dogs, garbage issues. So if I'm elected, I will take it up. Whatever comes under the panchayat, that I will tackle. So any support you have backing of anybody for this? Anybody is backing you for this? Any support other? Support of the people of the ward. All the ex punch. Then the full support of the people of the ward of Alto Santa Cruz. Full colony of Alto Santa Cruz is supporting. I'm contesting for the Santa Cruz Village Panchayat for the Ward 11, Bondi, Santa Barbara. So what do you think that you have been the first time experiencing? So for the first time that I'm contesting, I feel like along with my villagers, I have to plan with them, for them, to develop not only the ward as the whole of Santa Cruz. And with their support, I think we are going to do a great job in getting back our old Santa Cruz to what it was. How you see your campaigning to door? How your response is? So far campaigning has going on very well because I have the support of our ex-Sarpanch Edwin, and he has done a lot for the people, and the people have noticed his hard work, and they are there for us. And what are the grievances that people tell you when you go to get it? So some of the issues that are there in the ward are just the main drain from Nationalkar House to the Santa Barbara Cross. That drain with a slab cover is to be done. Then main nalla which is there near the football ground, retaining wall has to be built over there, and some few speed breakers that are must for our ward, and some other few issues of the people. What the support? How you feel the support of the people you get? I feel like the people are recognizing that being, even though I'm a new person contesting, they feel like I'm approachable, and I will be there for their needs whenever needed. गोवा 365 खातीर कळंगूटच्यान समीप नार्वेकार आनी मेर्शेच्यान विलियम रॉड्रिग्स.